गोय मायनर मिनरल नेमात दुरुस्ती करतले। हे दुरुस्ते उपरांत रेंव आनी चिरेखणवाल्यांक बेगीन परवाने मेळप शक्य जातले। कदंबा खातीर नव्यो 15 इलेक्ट्रॉनिक बशी घेतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। अशोक परब मेंबर सेक्रेटरी मिनिजीस Braganza scheme for providing the employment of the government of children freedom fighters. Freedom fighters are भुरग्यांनी मागेर अप्लाय केले सगळी स्कीम सोपोन, पण त्यांचो परत एकदा व्हेरीफाय करून कन्सिडरेबली विचार करपाचो सरकारान केला। एकदा व्हेरीफाय करतना उरलेल्या फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक लेगीत एक्टिविटीज दोन पेंडिंग आशिल्ली स्कीम सोंपल्या उपरांत पण व्हेरीफाय करपाक 30 लाख मार्केटाचे आसा। एकदा फक्त तिका आमी स्कीमी एक्सटेंशन दिला 2% रिजर्वेशन असतं ते व्हेरिफिकेशन आणि हे काम होम डिपार्टमेंट सेपरेटली करते। दी स्कीम इज एक्सटेंडेड टिल 28/2/2025 पर्यंत। आता परत जिल्ह्या हा पडली परत आनी अप्लाय करता। प्रोक्युरमेंट ऑफ द 15 न्यू बसेस फॉर द KTC 50 नवीन बसेस जे आसा पळय KTC खातीर आमी घेता। इलेक्ट्रिक बसेस सेंट्रल स्कीम सेंट्रल स्कीम कॉस्ट कितले 50 कॉस्ट इज टेंडरिंग प्रोसेस आणि हे सगळे। प्रपोजल फॉर द क्रिएशन एंड रिवाइवल ऑफ द टेक्निकल एन्फोर्समेंट पोस्ट इन द कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट। आमच्या कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटान नवीन टेक्निकल आणि एन्फोर्समेंट हाच्या खातीर पोस्ट क्रिएट करता। एन्फोर्समेंट न्यू पोस्ट क्रिएशन टोटल पोस्ट 17 state tax officers, altogether 54 different posts. Additional commercial tax officers, deputy commissioner tax officers, assistant assessor, total 54. So एवढं बोर्ड परत एकदा ऍक्टिव्हेट केला, त्याचे कन्सल्टंट घेऊन त्याचे काम फुल फ्लेज करपाचें ठरयलां। आम्ही ग्रामीण मित्र स्कीम्स जी आशिल्ली आमची तिका परत एकदा ऍक्टिव्हेट करून त्यांचे पेमेंट आनी हे आमी तांकां म्हटलें पळय ते ग्रामीण मित्रांक आम्ही पेमेंट दिवपाक सुरवात केली। ई सर्विसीस ज्यो आसा त्यो मॅक्झिमम रित्या लोकां कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात पावपा खातीर हाजो मदत जातलो। जेणे करून आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी फास्ट ट्रॅक केल्लो आसा। एप्रुवल ऑफ द फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट ऑफ द ट्युटर एंड डेमॉन्स्ट्रेटर इन द बायोकेमिस्ट्री इन द गोवा मेडिकल कॉलेज। आमी कॉन्ट्रॅक्चुअल हे पोस्ट करता कारण तेतूंतले एड्युकेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीक बाकीचो पोस्ट ताच्या खातीर ऑब्स्ट्रक्शन काय जावपाक जाय ना, रेग्युलर पोस्ट बरी सर आमी कॉन्ट्रॅक्चुअल पोस्ट ताका दिता। 10% हाईक इन द सुपर स्पेशलिटी अलाउंसेस डॉक्टर्स अपॉइंटेड ऑन द रेग्युलर बेसिस टू द गोवा पब्लिक सर्विस कमिशन। आमचे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जे आसा तांच्या खातीर 10% हाईक दिता। सुपर स्पेशलिटी वर्क इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आता कितलो पगार पगार कितलो तो पगार कितलो असतो म्हाका खबर ना, आनी वी आर गिविंग 10% हाईक। बेसिक आमचे एट पार विथ आमी जशे कार्डियक युनिट जावन ते संगीताच्या लेवलाचेर येता, दे आर नॉट गेटिंग मच मोर देन दॅट। देर इज अमेंडमेंट फॉर द गोवा मायनर मिनरल कंसेशन रूल 1985। मायनर मिनरल स्ट्रीमलायन करपा खातीर चिरे आसतले बाकीचे काम रूल्स आमी अमेंड केला वेगवेगळे, जेणे करून मायनर मिनरल सगळे स्ट्रीमलायन जातले। फास्ट ट्रॅक जाता। आता खूप कटकटी येतात वेगवेगळे, तांकां परमिशन बेगीन मेळना, ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर आनी ताका अमेंडमेंट केल्ले आसा।